सगल्यांक देव बरो दीस दिवं. माये मोगाचो नमस्कार. आवाज रेडिओ 99.8 FM कोंकणी उलोय लंडन फुलोय सावथाम्पटन UK. देव बरें करूं म्हणटा बाब आरजे रॉकवाज, बाय बिहुल आवाज आनीक सर आली बेग. हांव मारियानो लुकास दिनीज, गांव पालोलें काणकोण गोंय, पूण सद्याक रावपी UK. तुमच्या मुखार एक म्हजी कविता सादर करता आनीक कवितेचें नांव जावन आसा जोड जायना तिका. जोड जायना तिका. तर आयकात जोड जायना तिका. मनांत आवयचे कोश्ट नियाळता आनीक आपल्या भितर खंतवता. हांसत्या मुखामोळ दिसता, भितरल्यान ताचें काळीज ओडटा. आवय ती एकाच खिणा भितर पुताचें दूख समजता. ताचे तकलेर हात गुणायता आनीक म्हणटा, पुता कित्याक भियेता. ताचे तकलेर हात गुणायता आनीक म्हणटा, पुता कित्याक भियेता. आवयन ताका भरपूर शिकयलो. नोकरे खातीर शारांत पावयलो. शारांत नोकरेक लागलो. आवयचे हुस्क्यान ताचो सुसेग शेणलो. चिंतून भुरगो शारांत आयलोलो पयशे जोडूंक. पूण जीव पुताचो आशेता आवयचे वेंगेत येवंक. पूण जीव पुताचो आशेता आवयचे वेंगेत येवंक. याद येता ल्हान आसतना सारको जोरान कडकडटा. सगळी रातभर आवय जागी रावन पुताचो कुयदाद करता. खिणा खिणा ताचे तकलेर कलेक्टराच्यो घोडी घालता. भुरग्याच्या मोगा पासत आवयक जायतेच त्याग करचे पडटा. भुरग्याच्या मोगा पासत आवयक जायतेच त्याग करचे पडटा. काय बरें दिसते आवय सकाळची उठटा, पीठ कालयता. पुताक शाळेक उशीर जाता देखून वेगळी वेगळी भाकऱ्यो लाटयता. गरम गरम चपाटे भाजून पुताक दिता. भाकऱ्यो भाजतना हाताक फोड येता पूण सगळें ती सोंसता. भाकऱ्यो भाजतना हाताक फोड येता पूण सगळें ती सोंसता. कसलेय अदृश्टाचो लोटोन येयत तर दोंगूर. भुरग्यां पासत ती फुडें उबी रावता जावन एक फातोर. आवयचो मोग तो कोणाच्यान जाता ताचो करूंक वालोर. आवयच्या मोगाक कांयच जायना सोर तिचो मोग एक महासागर. आवयच्या मोगाक कांयच जायना सोर तिचो मोग एक महासागर. जायतीच कश्टोवन भुरग्यांक ती जल्माक हाडटा. समाजान तांकां सगळें सूख दिवचे पासत ती दीस रात वावुरता. आवय जाणटी जातच भुरग्यांक ती जड कशी जाता. पूण आवय कितलींय भुरगीं जल्मत ती केन्नाच जड जायनात तिका. पूण आवय कितलींय भुरगीं जल्मत ती केन्नाच जड जायनात तिका. देव बरें करूं. कोंकणी उलोय लंडन फुलोय